EDM festival brings in lot of tourists to any state. We are talking about tourism in Goa. Whenever there is a EDM, it is on the calendar year. We used to have Sunburn, which back again started from last year. We used to have this for so many years. Sunburn brings a lot of good crowd into Goa for 1 week. Though the festival is for 3 days, but people stay another 2 days extra and celebrate the New Year over here. So such festivals are welcome in Goa. Different organization has different opinions. ड्रग्साचेर कारवाई चालू आहा आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगुटान आमी कशें अलाव करिना. I am also working in other coastal belt of Goa as far as drugs is concerned. I am also working. Honorable Chief Minister is also working. But आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 40 raids मारून आमी जे भायले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ड्रग्स हाडून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विकताले, स्पेशली फॉरेन नॅशनल्स, तांकां आमी बॉन केले म्हणजे कितें, एवरी टायम दे वर रेडीड. ट्रॅप वॉज लेट, दे वर कॉट, दे आर इन द जेल. Around 4 crores 50 lakh were drugs were caught only when they were bringing into Kalangut. So Kalangut police station has done a marvelous job as far as seizure and raiding anybody, Indian as well as foreign national is concerned. Drugs sarke pon kele. About some organizations saying that this EDM festival should not happen. On economic point of view, these festivals are very much required, and we are ready to debate with anybody on this subject. ड्रग्साचें काम पुलीस करता आनी आमी रिस्पॉन्सिबल आहा पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवपाक. जो तर अशें कितें दिसता की खंय ड्रग्स खपता, इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय फ्रॉम द टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर टू द concerned PI also. And I think police does a good job. Chief Minister has given a free hand, and drugs हुई खपता तेंचो बॅकबोन सारकें मोडटा चालू आहा. तुमी पळया रेडी कितक्यो जाले तो. The former minister from your own government, Mr. Palekar, has written even to the Prime Minister on this issue. See, he has written on drugs. तेका हांवेंनूय तेदूस सांगलेलें आहा की यू वर्क, you come and meet CM आणि सारकें इन्फॉर्मेशन दी, IGPक इन्फॉर्मेशन दी. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जो गोवा आहा इज व्हेरी सिरियस ऑन दीस. जोर तर तेका अशें दिसता की ड्रग्स हो मॅटर क्वायट सिरियस जाला आनी कोणाक ऑफिसराक दिवपाक जाय, तें तेणें सजेस्ट करूंक जाता. पूण झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स अशें आसपाक जाय. आय एडमायर हीज कन्सर्न, but at the same time we are all responsible people. We cannot showcase this in such a way that we stop tourism in the state of Goa. Tourism and drugs are two different things. Tourism जो तर येतले जाल्यार आमी बरें ट्युरिजम दिवपाक जाय, तांकां फॅमिली ट्युरिजम दिवपाक जाय. Once a year EDM festival also should be allowed, and I strongly support this festival which is proposed in Goa only on economic point of view. आमचे इकॉनॉमी गोंयची तितून वाडटा. मोटरसायकल पायलटाक गिरायक जाता, ते टॅक्सी पर्यंत गिरायक जाता, ते रेंट काराक बसून गिरायक जाता, भाजीवाल्याक गिरायक जाता, कोण सामोसा करून थिंगा विकता भायर, वो जेवण विकता भायर, वो थिंगासोर जे लोक काम करतात त्या दिसा 5,000 लोक काम करतात. सो 3 दिसांक 5,000 लोक असतात थिंगा कामाक, वेगवेगळे कामां. whether they are security guards, whether they are policemen, whether they are any other person, तांकां जेवण दिवचें पडटा. सो लोकलांकूच जेवण करता थिंगासरले आमचे लोकल लोक, अंजुना, आसागांव, शापोरा, ते सायड वाठारांतले लोक जेवण घरा करून सप्लाय करता. कोण थिंगा ऑमलेट पाव विकता, कोण सिगरेट विकता, कोण भायर बियरीचे स्टॉल घालता, कोण कोल्ड ड्रिंकाचे स्टॉल घालता. म्हणजे इकॉनॉमी जी आहा ही सारकी
सर्कलान येता बारीकले मनीस तो 5 स्टारान रावता 5 स्टार ऑल्सो मेक्स मनी एंड द लोवस्ट पर्सन म्हणजे जो गरीबांतलो गरीब आहा जो धाकटुलो धंदो त्या 15 दिसांक घालता तोय पयशे करता सो ह्या खातीर EDM फेस्टिवल आमकां जाय इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेवेन्यू डायरेक्ट रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर आमच्या तिजोरेन डायरेक्ट पयशे येता EDM फेस्टिवलाचे अरावंड 1 crore येता तेजे भायर एक्सायज ड्युटी म्हणून येता तेजे भायर ट्युरिजम फंडान येता पयशे तेजे भायर फायराचे पुणत पयशे येतात गोवा पुलिसाच्या खात्यान पयशे येतात सो हे सगळे हितून पयशे फारीक करूनच ते फेस्टिवल जाता पण ड्रग्स कोण थिंगासोर विकूंक सोदता जाल्यार आमी केन्ना विकूंक दिवचे ना आनी जे एलिगेशन आसता की थिंगा ड्रग्स खोपल्या गेले वयता म्हणून ते रॉंग एलिगेशन ड्रग्स कोण घेवपी आसता ते उमक्याच जाग्यार वचून घेता तेजे खातीर पुलीस आहा कारवाई करपाक आनी म्हाका दिसता जे भाशेन आमी कलंगुटान काम केलां ड्रग्साचेर दांडो मारून तेजे बॅकबोन मोडल्या जे कोण ड्रग्स हाडून विकताले तशें दुसऱ्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गोंयांत जावपाक जाय जिंगा खोपता पळय न्ही हें काम आमदाराचें हें काम स्थानीक लोकांचें ते आमच्या कलंगुटान कांय लोक आसा जे पुलिसांक हेल्प करता तशें तिगाय आसपाक जाय ते खातीर ते वातावरण तयार करून दिवचें पडटा तेंकां पंचायत इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल NGOs आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द पुलीस आनी तुमकां अशें दिसता की तुमकां पुलीस ऑफिसर काम करिना तुमी CMाक सांगा दुसरो हाडया तशें कांय ना बट से नो टू ड्रग्स झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स इतलें हें घेवन आमी जर फुडें वचत जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जाता आनी जे कोण ओपोज करता असले बरे फेस्टिवल जे गोंयांत जाता पळय ते असो तेंच्यांनी चिंता करपाची गरज आसा गोंयांत आनी वॉट इज द अदर सोर्स ऑफ इनकम ट्युरिजम नाल्यार आनी कितें आहा सद्याक मायनींग बंद आहा ट्युरिजमाचे हितून जर आमी आडकोड हाडूंक लागले आमीच गोंयकार जाल्यार फुडें ट्युरिजम कशें चलप तेजेरूय प्रश्न आहा सो दीस इज पार्ट ऑफ ट्युरिजम EDM फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ ट्युरिजम कल्चर इन गोवा आमचो ट्युरिजमान वेगवेगळे फेस्टिवल्स जातात सो हितून हे EDM फेस्टिवल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्युरिजम इन द क्रिसमस न्यू इयर पिरियड